Let's keep going 8:22 for this one also Solita, page 11. Por mis horas vortoloita, tacerea soglet mogace. Por mis horas vortoloita, tacerea soglet mogace. Por sola nos vor sorgizo, am to devam cerfa goita. Sobestak lagi apoita, apna cibodizo moita. Porzola nos var sorgizo, amso devam cerfa goita. Sobestak lagi apoita, apna cibodizo moita. Por mis horas vortoloita, tacerea soglet mogace. Por mis horas vortoloita, tacerea soglet mogace. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन Amen. आमच्या स्वामी जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचं मोग आणि पवित्र आत्म्याचं एक वोट तुमचे सोवी असो. तुमचेही सवे असो. संवसारी जिवीत ल्हान मरण कोणाकूच चुकोना पूण मरणा उपरांत जिवीत आसा तें सासवीक. बापान आपल्या एकल्याच पुताक मनशाचे सोडवणे खातीर ओपून दिलो. आमकां हें सासणीक जिवीत मरणा उपरांत फावो करचे खातीर आमच्या भयणीक आयडाक देवान मरणा वरवीं आमच्या सोरशिल्ली पयस केली. पूण जेजून तिच्या बऱ्या जिविताचेर नदर घालून तिका बापाच्या राज्यान व्हरतलो. हो जावन आसा आमचो बोरवासो. ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमच्या भयणीक सर्गीचें राज मागतना देवान तिची सगळीं पातकां धुवन काडून मागुया. तशेंच तिच्या कुटुंबाच्या वांगड्यांक देवान फावो ती बुजवण दिवंक आनी आमी ह्या संवसारांत जिवी आसात ताणी सर्गीचें सूख आमकां फावो जातोलें. तसल्या वरवर्षान एक बरें जिवीत ह्या संवसारांत जिवंक ह्या मिसा बलिदानान बापाची कृपा आमकां मागुया. सेबस्तियाना आयडा ही आमची भयणीक निमाणी पाटी आमी पडयता. जिवी हा म्हणून मेल्ली कूड निमाणो आदेस दिवंक तिका आमी आयल्या. केन्नाच आनी परत आमकां दिसचें पडचें ना. कोणाची आवय, कोणाची सासूमाय, कोणाची शेमाय, कोणाची शेजान, कोणाची सोयरी तुजे खातीर आयज मागूंक आयल्या. सर्गीचें राज तिका मागुया आनी दुखां सुस्करतल्या तुज्या दोगां पुतां खातीर कॉन्सी आनी जॉन आनी तांच्या बायलां खातीर मारिया आनी सलिटा, तांच्या भुरग्यांक नातरां खातीर आनी पंटुरां खातीर तांच्याय खातीर मागया. हें दूख ताणें क्रिस्ती मनान सोसूंक. ही भेट आमच्या देवाक मानूंक आमी जायते फावटी चुकल्या. आमी आमच्या कुडीची सगळे वासपूस केल्या. कुडीक जाय तितलें आमी केलां पूण ओतम्याचें आमी करूंक ना. आमी आमच्या ओतम्यांक आमी ताचो परमूच करूंक ना. संवसारी आमी जाल्या आनी अशें देवा मुखार आमी बरीं मनशां जावंक नात. उगडास करया.
बोक्सडे मागुया. हांव पत्की हांव पातकी सोरपदवेदार देवाक आनी आनी तुमकां बाबा बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून बेगीन सदांच सांकवार माईक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोरपदवेदार देव आमची काकलूट करूं, आमची पातकां भुगसूं, आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Sumia kaklut kor, Sumia kaklut kor, Sumia kaklut kor. Krista kaklut kor, Krista kaklut kor, Krista kaklut kor. Sumia kaklut kor, Sumia kaklut kor, Sumia kaklut kor. प्रार्थयम. सोरपदवेदार देवा आमच्या बापा, तुजो पूत मेलो आनी मरणांतलो पुनर्जन्म जालो म्हूण बावडतान आमी ओळखून घेता. ताचे सवे मरून गेल्ले आमचे भयणीक सबस्तियानाक ताचे वरवीं संतोसान पुनर्जन्म जावंक फावो कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपटान जियेता आनी ग्रासवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. जानवाईच्या पुस्तका वेले वाचप. प्रमाणीक मनशाचे आत्मे देवाच्या हातांत आसात आनी कसलेच दोग तांकां लागचे नात. पिशांच्या दोळ्या मुखार ती मेलोली दिसली. संवसार सांडून प्रमाणीक मनशां गेली ते एक नोश्ट दिसले आनी तांचे मन तांचो सत्यानाश म्हूण ही पिशी सोजमोली. पूण ती आपली शांत आसात. मनशां मुखार दोग सोंसले जाल्यारूय अमोर जिविताच्या बोरवाशान बोरल्यान तांची काळजां. थोडेंच दूख सोंसून खूब आशिर्वाद तांकां मेळटलो. देवान तांची परिक्षा केली आनी ती आपणाक मानवतात म्हूण तांकां कळून आयले. भांगारुजान घालून तपासता तशें देवान तांकां तपासली आनी होमाचें अर्पण कशी तांकां मानून घेतली. ताचेर पातयेतात ती हें सोत समजतली. ताका विस्वाशी ती ताचे सवे मोगान जियेतली. कित्याक ताणें विचून काडलोल्यांक कृपा आनी काकलूत मेळटल्यो. देवाचे उतर हे. देवाचे गोड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारो. सगळीं म्हणया. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारो. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारो. कोणाचीच म्हाका भिरांत ना. सर्वेस्पोर म्हज्या जिविताचो किल्लो. कोणाच्याच मुखार हांव कांपोना. साबाब सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड
तोच म्हजो तारो. सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागता, ही एकूच म्हजी आशा. सगळ्या म्हज्या जिवितान सर्वेस्पराच्या घरांत करूंक म्हजें ठिकाण. सर्वेस्पराची गोडसाण चाखून बगूंक, ताच्या मंदिराच्या दोळे रावूंक. जबाब, सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारो. सर्वेस्परा, तुका उलो मारता, म्हाका आयक. म्हजी दया कर, म्हाका जाप दी. तुजे विशीं म्हजें कालीज म्हाका सांगता. ताचें मुखामळ सोदीत राव. तुज्याच मुखामळ सोदीत आसा सर्वेस्परा. तुजें मुखामळ लिपोव नाका. तुज्या चाकराक रागान परो घालूं नाका. साबाब, सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारो. जिव्या मनशाच्या देसान सर्वेस्पराची दोया मोया म्हाका बगूंक मेळटल्यो. सर्वेस्पराचेर विस्वास दवर, थीर राव, कालीज गोड दवर, आनी सर्वेस्पराचेर पातयेवन राव. साबाब, सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारो. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorvesporak zoi zoi, Sorvesporak zoi zoi, zoi zoi. Jezu bapace utorto, tacia mogaci coborsa, Jezu kałoka dozwarto, amka bapashi pamogie. Sorvesporak zoi zoi, Sorvesporak zoi zoi, Sorvesporak zoi zoi, Sorvesporak zoi zoi. सर्वस्पोर तुमचे सोवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. माथ्युवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. लोकांचे उरकुंज्यो पडून जेजू दोंगरार चडलो. थंय तो बसलो आनी ताचे सीस ताचे सरशी आयले. तेन्ना तांचे कडेन उलोवन अशें तो शिकोवंक लागलो. खुशी मनान गरीब ती सुभागी, सर्गींचें राज तांचें. शांत ती सुभागी, प्रितूम तांचें दायज. रुदन करतात ती सुभागी, देव तांकां बुजोवन दितलो. प्रमाणीकपणाक ताणेतात आनी भुकेतात ती सुभागी, देव तांकां दादशी करतलो. दयाळ ती सुभागी, देव तांची दया करतलो. काळजान नितळ ती सुभागी, ती देवाक पळयतली. सवस्काय करतात ती सुभागी, देव तांकां आपली भुरगीं म्हणटलो. प्रमाणीकपणा खातीर धुमाळो सोंसतात ती सुभागी, सर्गीचें राज तांचें. म्हजे खातीर तुमकां अपमान दित, तुमकां धुमाळो दितीत आनी सगळ्या जिन्साचें वायट तुमचेर आड उलयतीत तेन्ना तुमी सुभागी, खुशाल आनी संतोश भरीत जायात. स्वर्गार भोव व्हडली मजुरी तुमची. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. तुमकां कितें दिसता? तुमी मोच्चे ना म्हूण? आमी सगळीं मरतलीं आनी मरण पातकाचें फारीकपण. आनी जेजूय खातीर, जेजूय आमचे खातीर मेलो, जिवन जालो आमकां जण एकल्याक स्वर्गार व्हरूंक.
आनी त्याच खातीर आमी जण एकल्यांनी त्या दिसाक तयारी करची गरज. आमकां जेजू सांगता चोर कसो तो येतलो राती मुदयानी आमी नकळो पूण येतलोच. म्हणजे मरण चोराक सुरू करता म्हणजे काडून वता. आमकां दिसता हें बिराड आमचें, संवसार आमचो, भाटां बेसां सगळीं आमचीं, चोरून वता. चोर कसो येता सगळें सोडून वचूंक पडटा. असलें देवाचें आपणें. कसो वतलो चोर, केन्ना येतलो, कितें जातलें आमी नकळो. जे भशेन सेबास्तियाना अकस्मात देवान तिका आपयली. थोड्या मिनटां मदें आनीक स्वास घेवंक तेजे लागीं जालें ना. 80 वर्सां भायर पिराय आसली पूण बरी आसली. म्हयन्याच्या म्हयन्याक कुम्यांव दितालेत. कॅथरीन आनीक फ्लाविया ती केन्नाय आमचे बरोबर येताल्यात. कुम्यांव दितालो तेन्ना ती मागणी करतल्यात म्हजे बरोबर आनी तिका कुम्यांव दितल्यात. केन्नाय मागतल्यात. निमाणो संस्कार लायतल्यात. निमाणो संस्कार म्हणजे पिडेस्तांची मागणी बरे तरेन तयार करूंक निमाणें वचपाक आमी पिडेंत आहा तेन्ना आमकांय लायता. आनीक आमकां जण एकल्याक की गॅरंटी आमी जाणटी जातले. थोडीं जाणटी जातूच मरतात, थोडीं आदींच मरतात. कोणाची गॅरंटी ना. त्याच खातीर हें देवाच्या उतराची फोडणीशी. हें कितें हांव तुमकां सांगतां देवाच्या नांवान. एक देवाचो योदनीक कसो सेबास्तियानाक न्हू. तिणें जाय तें आयकलें. तिका जाय तो चान्स आसलो जिवीत बदलूंक, तयारी करूंक. आमी कुम्यांव दिताले तेन्ना थोडी थोडी वस्तू सांगतल्यात. हें आयज तिका न्हू, हें आयज आमकां सगल्यांक. आनी त्याच खातीर एक एक मरण आमकां एक खुणा सायन आमी मरतल्यात म्हण. आनी त्याच खातीर आमी जण एकल्यांनी तयारी करूंक. ह्या संवसारांत जियेत आसतना मागीर रावपाचें न्हय. जाणटे जातूच कांय करूंक जावचें ना. आनी जाणटे जातूच उगडास लेगून उरना. आनी जाणटे जातूच वळखना सुद्दां. जाणटे जातूच भावार्थ लेगून आसना. जाणटे जातूच देव लेगून म्हूण कळना. आमी ह्या संवसारांत जेन्ना दाणगी हा, नेट हा, बळ हा, तेन्ना आमी सगळें करची गरज. आनी तेन्ना तर करनात, केन्नाच करूंक पावचे नात. तेन्ना तर आमचें जिवीत बदलूंक ना, केन्नाच जिवीत आमी बदलूंक पावचे नात. अशें आमकां जेजू सांगता. तो ग्रेस्त मनीस आसलो आनी लाजार आसलो, दोगोय मेले. आनी तेन्ना तो इफेर्नान आटे बेटे भुगतालो तो ग्रेस्त मनीस. आनी लाजार स्वर्गार आसलो. तो आब्राम बापाक पळयता आनी म्हणटा, आब्राम बापा म्हणटा लाजरूक धाड हांगा, हांव वळवळटां. आनी आब्राम ताका सांगता एक पावटी इफेर्नान गेलो स्वर्गार येवंक जायना. आनी एक पावटी स्वर्गार गेलो इफेर्नान वचोंक जायना. मोठें पाताळ आसा. तो म्हणटा ताका तर धाडना जाल्यार म्हाका 5 भाव आसात. तेय म्हजे भशेन जियेतले संवसारांत. तेय ह्या इफेर्नान पावूं नये. लाजरसाक थंय तरी धाड. आनी तेन्ना आब्राम बाप सांगता ताका, तुज्या भावांक जिवीत बदलूंक, बरें करूंक तांकां इगोर्ज आहा, तांकां प्रॉफेट आहात, तांकां पाद्री आहात, तांकां देवाचें उतर आहा, तांकां साक्रमेंत आहा. हें इतलें पुरो तेणी तें आयकचें आनी आपलें जिवीत बरें करचें. तो क्रिस्त मनीस आब्राम बापाक सांगता, तशें न्हय आब्राम बापा, तूं नको.
मनीस हे भाशेन बदलपाचे नात देवाचें उतर आयकून. योद्धनिकाचें, प्रोफेताचें, पवित्र पुस्तकाचें, इगोज मातेचें सांगून तें जिवीत बदलपाचें नात. तो ग्रेस्त मनीस आपूण शाणो म्हणटा, कशें आहा तेन्ना आपूण जोण एकलो शाणो म्हणटा. आनी तेन्ना तो अब्राम बापाक सांगता, जाणा म्हणटा, कोणीय तर मेलेल्यांतलो जिवंत जालो, संवसारांत गेलो तेन्ना लोक म्हणटा जिवीत बदलताले. अब्राम बापान ताका सांगलें, इतलें देवाचें उतर आसून, प्रोफेत आसून, इगोज माता आसून, योद्धनीक आसून, इतलें तुमकां सांगून तर जिवीत बदले नात जाल्यार कोणीय मेल्यांतलो जिवंत लेगून जाल्यार जिवीत बदलपाचें नात. तांचें कोटा अशें जेजू सांगता. बाबा भयणीनो, आज मनीस इतलो जाला की मनीस सजमता आपूण संवसारांतूच रावंक आयला. आनी इतलो मनीस जाला की मनीस आपली कुडीचीच सेवा करता, संवसाराचीच सेवा करता, कुशलकायेचीच सेवा करता. मनीस इतलो खुशाल जावंक सोदता. आनी जितलो मनीस आपली कुडीची ही कुडीक घोसपांक कुडीक इतली मोजा दिवंक सोदता, तो तितलो मनीस कुडीचो गुलाम जाता. जाय त्या भासाचे गुलाम. सोऱ्याक, बेबतिकायेक, ड्रग्साक, वायट जिविताक, रातच्यो रातीक, काळक्यो रातीक, दुसऱ्या जिविताक सगळें सांगिना, गुलाम जाता. आनी गुलाम जातूच त्या मनशाक आनी कांयच दिसती पडना. आयचो समाज, आयची मनशां फकत आपले कुडूच हा म्हूण चिंततात आनी कुडीच्यो खोसपायो आत्मो हा म्हूण चिंतिनात, की जीव हा म्हूण चिंतिनात, की देवान रचलेलो हो जीव आपल्या सारक्याच आनी रुपण्याचो केन्नाच मरना म्हूण चिंतिनात. पवित्र पुस्तक म्हणटा, मातयेची केल्ली कूड मातयेक वेता, पूण आत्मो जोडटेक वेता. आनी तेच खातीर आमचें जिवीत ह्या संवसारांत बरे तरेन जिवंक गरजेचें. आमी कुडीचीच सेवा करूंक न्हय, आमी कुडीकूच कसपाय दिवंक न्हय, पूण आमचें आत्म्याचें जिवीत पयलें सांबाळूंक. आनी जितलें आमी आत्म्याचें जिवीत थंय आमी राखता, सांबाळता आनी आत्म्याक आमी जायते तरेची खाण दिता. पवित्र पुस्तकाची खाण, संस्काराची खाण, पुरूम संस्काराची खाण, बऱ्यो करण्यो, बरें चिंतप, देवाचें मांदमेंत पाळप, तेन्ना मनीस खुशाल जाता. कसपायो आनी संवसाराचें कांय ना लेगून जाल्यार खुशाल आसता. आनी मत्तूच ह्या जिवितांतूच आसतना तो स्वर्गार आसले भशेन जाता. पूण जो मनीस ह्या कुडी पोरमणें जियेता, आत्म्याक कांय करिना, रित्तो जाला, त्या मनशा सवें कांयच ना, तोय रितो. आनी त्याच जितलो तो रितो तितलो तो भरूंक सोदता जीव. आमी पळयात आमचे फॅमिलीनी आयज सगळें हा सुसेग ना, सगळें हा खुशालकाय ना, सगळें हा आमच्यो आशो भरनात, पावनात, पुऱ्यो जायनात, सगळें हा कांयच पावना. असले दीस आयज ह्या संवसाराचेर येयल्यात. जे जेजू आमकां म्हणटालो, पळोवन पळोवन तुमकां सोजमपाचें ना, आयकून आयकून तुमकां कळपाचें ना, पळोवन पळोवन तुमकां दिसपाचें ना, असले दीस आयल्यात. आनी तेच खातीर ह्या समाजांत एकवट ना, शांती ना, बरेंपण ना. घोव बायलां सुद्दां मोग ना, शांती ना. आवय बापूय आनी भुरग्यां सवें सुद्दां मोग ना, एकवट ना, मान रेस्पेत ना. आयज घरां दोशी जाल्यात, वाडे दोशी जाल्यात, क्रिस्तांव दोशी जाल्यात,
आनी आमी खंय वयता ती नकळो. जेन्ना देव आमकां आपयतलो तेन्ना देव आमचे लागीं विचारतलो, कितें हाडलें रे? कांय ना. खंय गेल्ले रे? खंय ना. खांपड्याची गोत जावंक फावना. आमी थंय पावतच सांगची गरज, घे तुवें म्हाका 5 तालेंत दिल्ले आनीक 5 केल्यात. घे तुवें 2 तालेंत दिल्ले आनीक 2 केल्यात. आमी त्या तिसरे भाशेन म्हणूंक फावना, तुवें 1 तालेंत दिल्लो घे, आपूण लिपयलो, हो तुजो तो तुका घे. आनी देव म्हणटलो वच, कांयच करूंक ना. पयले 2 जाणांक म्हणटलो शबास, तें कितें तरी करून आयलें. कितें गाय तें? कितें गाय तें तालेंत? कितें गाय देवान आमकां दिलां आनी वचून कामायज करूंक लायलां. देवान आमकां जिवीत दिलां. कोणाक दादलो केला, कोणाक बायल केल्या, कोणाक गूण दिल्यात, कोणाक शगूण दिल्यात, कोणाक असोतकाय दिल्या, पूण सगल्यांक कितें ना जाल्यार दिन दिलां. सगल्यांक काळीज दिलां. आनी हें काळीज बरें काळीज दिलां. सगल्यांक जिवीत बरें जिवीत दिलां. सगल्यांक मोत दिल्या, बरी मोत दिल्या, नितळ निर्मळ काळीज, नितळ निर्मळ आमकां दिलां. आनी हें नितळ आनी निर्मळ सांबाळूंक आमकां आज्ञा घाल्या. हांव परत तेसर हाचेर वेपार धंदो करात. नितळ एका भुरग्याक पळयात, त्या भुरग्याच्या काळजांत कांयच वायट ना. त्या भुरग्याच्या काळजांतलें फकत बरें येता. एका ल्हान भुरग्याक पळयात, आमीच ल्हान आसतनाच पळयात, आमचें मन इतलें बरें आहलें, वायट नासलें. वायट कितें तें नोका आसलें हांव, बरें सोत उलयतलें हांव. आवय बापूय फोट लेगून सांगल्यार म्हणटले ना अशें तशें म्हणटल्यार. आमचें पळयात आमची वागणूक कशी कितली बरी आसली ल्हान आसतना. आतां कशी जाली काय? 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30, 40, 50 वर्सां जातच कशें बदल्लीं काय आमी? हें काळजान कोण गेलो काय? हे मोतीन कोण गेलो काय? आमच्या तोंडान कोण गेलो काय? आमच्या हाता पांयांनी कोण चलयता काय? खंयच्यान येयलें काय? जेजू म्हणटा, जें तुजे भितर वेता तें तुका मेळ्ळें करिना, पूण जें कितें तुज्या भितरल्यान भायर सोदता तें की मेळ्ळें कोत्ता. आनी भायर कितें सोदता? गर्व, आपलेपण, कामचार, क्रोध, नाटकाय, निर्डुकाय. आनी हातूंतल्यान आमी सगळें आमच्या जिविताचें घोट्टण कोत्ता. आमच्या जिविताचें घोट्टण कोत्ता. शेवटाक आमी मरणाक पावता तेन्ना आमचे लागीं कांयच ना, रिती जाल्यांत. फकत गार्बेज आमी घेवन भोंवता, पातक गार्बेज आमी. रिती जाल्या कांयच ना. आनी आमी सोजमता की आमी हो संवसार जोडूंक येयल्या म्हण. कांयच ना. सगळें ठाप करून सगळें पडटा. दोळे बंद जातात, जीब बंद जाता, कान बंद जातात, हात पडटात, काळीज चलना, मेंदू चलना, कांय चलना. अशें आमची भयणी सभे जालें. सेबास्तियाना भयणी सभे चलता भोंवतानाच टाप करून गेली. आयज शुभ व्रतान पळयात काय बरें सोबीत जेजू सांगता. हाची गरज. कुशे मनान गरीब ती सुभागी. ह्याच संवसारांत सर्गीचें राज तांचें. जी कोण आपल्या जिवितांत देवाक चिटकून हांत, न्हय ग्रेस्कायेक, न्हय आशेक, न्हय पयशांक. पयशे व्हडपण हें आमकां जाय, कितलें जाय, शेवट ना, अंत ना. पूण जो कोण मनीस देवाचेर पाती येता, आपली ग्रेस्काय देव, त्या मनशा सगळें शांती आहा, त्या मनशा सगळें बरेंपण आहा, त्या मनशा सगळें दोळाय आहा. तो मनीस दोळाळ, तो मनीस नितळ निर्मळ. जेजू म्हणटा ती देवाक पळयतात, जी कोण नितळ निर्मळ, ती शांती कोत्तात.
शांत ती सुभागी सुरगीचे राज तांचे. हें हांव सांगिना, जेजू सांगता. ती प्रमाणीक जातात, नितीवंत जातात, दोयाळ जातात. ती दुसऱ्याचें बरें पळोवन सोंतसतात. निराशी जायनात, निर्डुकायेन भरनात. प्रमाणीक ती देव तांकां आपलें भुरगें म्हणटलो. कितलें सोबीत. आनी हाचेर आमचें सगळें दारलेलें आहा. शेवटाक ह्या संवसारान सगळें मागीर निर्फळी. उपदेशक पुस्तक म्हणटा पलकेपणाचें पलकेपण, सगळेंच पलकेपण. सेबास्ताना ही आमची भयणी सगळें जायते फाटी कुमयां घेवन गेलो. एकली आसताली, उलयताली, आनी जायते फावटी एकसूटपणान ती घडीक चिंतताली आसतली. शेवटाक आपलो वेळ पावलो. ती म्हणटाली स्वास घेवंक जायना, आस्मा आहा. आनी म्हणटाली इगोज्यो येवन दिसता, आस्मा आहा, अशें म्हणटाली. शेवटाक तिणें पळयलें की सगळें जिवितान केलें. शेवटाक कितें उरलां? कित्याची गरज? घर तिजें, तिका कांयच फायदो ना. पयशे तिजे, कांयच फायदो ना. भांगर तिजें, कांयच फायदो ना. दवरला जाल्यार नको हिंगा. कोण वतलो? कोण झगडी करून हाडटलो? FD तिज्यो कोण वतलो? कित्याकूच फायदो ना. पलकेपणाचें पलकेपण, सगळेंच पलकेपण अशें उपदेशक पुस्तक म्हणटा. पवित्र पुस्तक. आनी त्याच खातीर आयच्या दिसाक आमी तिचे खातीर मागूंक येयल्या. आमी आमचे खातीर मागुया. आतां तिच्यान कांयच करूंक जायना. जिवी आसतनाच करची गरज. आमी आतां फकत तिजे खातीर मागूंक येता. सायबा तिजी काकलूट कर. सजमळ करता की आमी मागून तिजी सगळीं पातकां भोगशिल्यांत म्हणून ना. जिवी आसतना सगळें करची गरज. जायते आमचे शिमेतीन लोक कितले 100 वाती लायता अश्यो तश्यो फोंडाक. एका म्हयन्यान वो 2 वर्सांनी वो 3 वर्सांनी नाल्यार कोण येना. ते इतल्यो वाती लायले म्हणून स्वर्गांत पावनात. जिवी आसतना सगळें करची गरज. आनी त्याच खातीर आमी बरी जिवीत सारुया, बरी क्रिस्तांव जावया, बरी मनशां जावया, बरें करुया. आदी क्रिस्तांव बरे आसतलेत, आतां नात. पयले क्रिस्तांव एकामेकाचे सगळे इतले मोगान जियेतल्यात की लोक म्हणटालो काय बरे क्रिस्तांव ते. आमी बरी क्रिस्तांव जावं. आमी जेजू आमचो खरो देव, खरो धर्म, जेजू स्वर्गांतल्यान आमचे खातीर आयला, आपूण मेला आमचे ह्या मरणाक एक अर्थ दिवंक. तर आमी बापा भयणीनो हे आमचे भयणी खातीर मागूंक आयल्या. निमाणो सालम करूं, निमाणो घडीक मोग धाडूंक केन्नाच दिसती पडचें ना. आनी कांयच तेजे हांगा उरचें ना. सगळें खबर वयल्या निवासाक गेला. तो सासणाचो निवास. आमी तेचे खातीर मागता आसतना आमी मागुया तो निमाणो दीस आमचो बरो जावंक. आनी तो दीस बरो जातलो जाल्यार आमचें आख्खें जिवीत बरें जावंक. देवान आमकां कितलें सोबीत रचल्यांत. तुमच्या भुरग्यांक तुमी ल्हान आसतना पळोवची, कितलीं सोबीत. तुमकांच ही आवयन आपल्या भुरग्यांक हाडलीं बातिज्म घेवंक, कितलीं सोबीत. तुमीच पळयात आमी कितली कॉम्प्लिकात जाता वाडटा वाडटा तशी. आमी सादींच आसचें कर. जेजू म्हणटा जी कोण भुरग्याक काडटा आनी म्हणटा हे भाशेन ह्या भुरग्या भाशेन जातात तांचे सुरकीचें राज. आतांच भाग्यां आयकल्यांत. खुशी मनान गरीब ती सुभागी, शांत ती सुभागी, दोयाळ ती सुभागी, प्रमाणीक ती सुभागी, सुरगीचें राज तांचें. कोण पावतलो स्वर्गार? ही मनशां. आमच्या भयणी खातीर मागता आसतना आमी एक दीस स्वर्गार पावूंक ह्या संवसारान बरी तयारी करूंक मागुया.
दानोतेर वेळार गीत गावया C7 बापा काकलुतीन पळे पेज 31. Bapa kaklutin pole Hisopon nost manon ge Pawam ka ani pelya Sovos kai di melolya Hikas tu ka bedoita Ani he praton korta Tuji kord valai devoy Somesta sorgar pavoy Hikas tu ka bedoita Ani he praton korta Tuji kord valai devoy Somesta sorgar pavoy म्हज्या भयणीन भवनाक तुमचें आनी म्हजें बलिदान सत्पदवीदार देव बापाक मानतात तसलें जांभण मागात. हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनाक आणि मोहिमेक आमचे आणि आखे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. सर्वेस्पर आमचे कोणबळे बापा, तुजे धुवेच्या सोडवणे पासत आमी तुका हें बलिदान समर्पिता. जेजूक आपलो सोडवणदार म्हूण तिणें ह्या संवसारान मानून घेतलो, तर तो तिका दोयाळ मुन्सिबीदार कसो मेळ म्हूण नम्रतायेन आमी तुजे लागीं मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सौम्य वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारया. आमी ती सर्वेस्पोराताय उबार सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदार आनी सासण्याच्या देवा, सोर खळी आनी सोर थाय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नित्येचो आनी आमच्या फायद्याचो. मरणांतलो जिवन जाल्ल्या जेजू वरवीं आमकांय भागी पुनर्जीवनपणाचो भरोसो उदेलो. मरण कोणाकूच चुकना म्हूण आमकां दूख भोगता, तरी अमर जिविताची भासावणी आमकां बुजोवन दिता. सर्वेस्परा, तुज्या बाबरताचें जिवीत सोरना तें बदलता. हें संवसारांतलें बिराड मोडून वेता आनी स्वर्गार सासणाचो निवास तयार जाता. देखून आतां दुर्दा बरोबर स्वर्गीच्या सोल दरबारात सांगती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Povit, povit, povit Darbaraco सर्वेस्पोर तू स्वर्गानी संसार बोल्या तुझ्या वैभवान उसर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका सोय उसर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोस्ट मरून सोसूंक वेचारी ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची.
तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याचे संग दिल्यान म्हणे तुम्ही समेस्त घेयात आनी हातूंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यांनी सासणीक कोर्राचें रगत पातकांचे बोगसडे मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारतलें. ह्या म्हज्या उगडासाक करात. Bawartaco gór porkotuja. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समोर उरता, तुझे पुनर्जीवन पण आमी परगटा, तुझ्या येण्याक आमी ओद्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी गुणास करता आनी हो जिविताचो म्हणो ही सर्वांची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावकलें देखून आमी तुका तीन वाजता आनी जेजूची कूड रगत शिवतले आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक्की पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमचे बागेन बापा, फिलिप नेर आमचे गवळी बापा आनी सगळी उर्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भांबडींची काकूट कर. तांकांनी तुजे सागुतीन मेल्ले समेस्तांक तुजे पळजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. सर्वस्परांत तुजे चाकुर्णी साबिस्त्यांची काकलूट कर. तिका ह्या संवसारांतली तुवें पोच्च्या दिसाक आपोवन वेली. जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर ती मेली तशीच ताचे बरोबर ती पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. आमी समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवर मारी देवाचे आनी आमची माई सांगती तिचो पोती भगिन जुसे, भगिन दोन पेद्र, पावलो, आंद्रे, फिलिप, जाकोब आनी भक्त भगिन फ्रांसीस शवेर, भगिन आंतोन, भगिन जेवास आनी सर्वकणी तुका मानुल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत तुमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ताच्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपटान सर पदवीदार बापाक सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. आपल्या ठिकाणांक गेल्या म्हणजे आमी जण एकल्यांनी आमचो शेवट जावंक जाय स्वर्ग आनी थंय आमी पावंक जाय. ती आयज गेली थंय. घडीक आपल्या घोवाक मेवतली पूण आपलो घोव म्हूण गोमचें ना. घडीक आपल्या सोयऱ्यांक मेवतली ती आपली सोयरी म्हूण गोमचें ना. स्वर्गार तर पावली आनी ती स्वर्गार आहा जाल्यार एकामेकाक मेवतल्यात. पूण घोव बायल असलें कांयच ना. ह्या संवसारांत घोव बायल सगळें देवान ह्याच संवसारांत आमी जिवंक दवरलां. त्या उपरांत तोहलें कांयच ना. हें सुर्गीचें राज, हो आमचो निवास आनी त्या निवासाक आमी ह्या जिवितान चलोवंक जाय. जेजून मागणें शिकयलां हें मागणें करून सुर्गीचें राज जें आतांच शुभ वर्तमान तुमी आयकलां. कोण स्वर्ग राज्यान वेता हें सुर्गीचें राज जेजू आमकां मागण्यान शिकयता. तुजें राज आमकां येवं. हें आमचें एक दीस जावं, हें आमचे भयणीचें जावं. सेबास्तियाना तिका सुर्गीचें राज फाव जावंक मागुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस
आनी आमकां ताळणेत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वस्व सगळे वायटांतले आमकां निवार. दया करून जिवितांत संस्कार आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुंदरा जेजू क्रिस्ताच्या आनीक आमी बरोवचें उतरयता. तर आमकां तुजे उदार काकटीन सगळे पातकांतले आमकां सुटोय आनी सगळे आकांतांतले आमकां वाटाय. कित्याक राजवटकी, पोतवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सगळे सासना. जेजू क्रिस्ता तुजे धरून दितांक म्हणे ह्या वेळार तुमकां जण एकल्याक म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, अशी शांती तुमकां दिता. सायबा आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावर्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे खुशी परमेन तिकान आमकां जण एकल्याक शांती दी. तूंच आमकां सगल्यांक एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी ग्रासभर चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. समेची शांती सरकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. मोगान एकामेकाक शांती दिवया. शांती तुमचे सवे. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटोले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटोले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटोले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे घराचे म्हाका फावना फावना, पूण तुज्या कातरान म्हाका भलायकी मेळटली. मेळटली. सोम्याच्या जेवणान वांटो घेवंक वेताना गीत गावया D35. परमेश्वर म्हाका चोरयता, पेज 66. परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. पांच विचार तुजी चोरवोना, तुई म्हाका विसोदून दिताय. तोंड उदका सोरी पावयताय, तोंड उदका सोरी पावयताय. परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. तुई म्हज्या आत्म्याक जीव भरताय, मान राखून तुज्या नांवाचो. नीज मार्गार म्हाका चलयताय, नीज मार्गार म्हाका चलयताय. परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. 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 काळोखांत कोड्यात हांव सारल्या,
वाईट मोचे ना येतले हुस्कोना लागीस तू आसाय हुस्कोना लागीस तू आसाय परमेश्वर म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें ना जाला परमेश्वर म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें ना जाला मोजेशी सदां तूं सांगाती दांड्या कोणक्या सोय गोठाय दीर म्हाका तूं दिताय गोठाय दीर म्हाका तूं दिताय परमेश्वर म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें ना जाला परमेश्वर म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें ना जाला Pratviyam. प्रितीवंत बापा ह्या आमच्या संवसाराच्या पयल्या वेळार तुज्या पुताचें मांस आनी रगत आमचे वाटीचें जेवण जावंक तुवें दिलें तर ह्या पवित्र जेवणांत तुवें बासयलेले आनी तुवें पोसलेले आमचे भयणीक सेबास्तियानाक सासणाच्या जेवणांत आतां बसय म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. Life is a beautiful gift of God, and what we make of it is our gift to God. A great soul serves everyone all the time. A great soul never dies. It brings us together again and again.
I thank God for the gift of my grandmother, who was always so loving, prayerful, and always had concern towards everyone. She was always a very caring grandmother, my support, and my bestest friend. We thank God that she was a loving wife, caring mother, an exemplary grandmother, and a very helpful neighbor. After finishing her life's journey on this earth, she began a journey in heaven. May the Lord purify her soul and reward heaven for the good she did on earth. I, on behalf of my family, take this opportunity to thank our parish priest, the assistant parish priest, all our neighbors, friends, and relatives who gave us support in this moment of sorrow. May God reward you all. Mine will love you and will miss you. उभी राहूया. मेल्ले कुडीक मातेक लावचो कायदो बाबडताचे चाली प्रमाणे पाळटना धुन्या देवाक विस्वासान प्रार्थुया. ह्या आमचे भयणीची आमी मातेक लायता ती विनाशी कूड सर्वेस्पोर भक्तांच्या वर्गान पूर्णचोनपणांत अविनाशी करूं आनी तिचो आत्मो भागुंताच्या जम्यांत मेळूं. अशें मरणाच्या जालांतलो आनी पातकाच्या फासांतलो सुटून बापा लागीं राजी जावन बऱ्या गोवण्याच्या खांदार सासणीक रायच्या परिवारांत निरंतरी वैभव आनी भाग्युतांचो सांगात तिका फावो जावं. देवाच्या भाग्यवंतानो तिच्या आदाराक येया. स्पोराच्या दुदानो तिका मेळूंक येया. ओतम्यांक तिच्या स्वागत दिवूं. परमेश्वरा आदीन तो गुरा तुका पयलो जेजू तुका स्वागत दिवूं. अब्रामाच्या गोपान देवदूत तुका व्हरून पावूं. देवाच्या भाग्यवंतानो तिच्या दाराक येया. सर्वेस्पराच्या दुतानो तिका मेळूंक येया. ओतम्यांक तिच्या स्वागत दिवूं. परमेश्वरा आदीन तो गुरा. सासणाचो विसो सर्वस प्रातिका लाभोय. निरंतरी तुजो प्रकाश तिचेर फांकूय. बोध दयाळ बापा आमच्या भयणीचो सेबस्तियाना ईदा हिचो आत्मो आमी तुज्या आधीन करता. जेजू थंय मेल्ल्या सगळ्यां बरोबर निमाण्या दिसाक जेजू सांगता पुनर्जोवन ती जातली म्हूण थीर बोरवशान पातयेता. ह्या विनाशी जिवितांत तुजे चाकुर्णीक सोबार देण्यानी तुवें भरली. अशी तुज्या उदार मनाची आनी क्रिस्ता थंय भक्ताच्या एकवटाची खुणां आमकां दिली. देखून आमी तुका दिनवासता. सर्वेस्परा आमचे प्रार्थन तूं काकुतीन मानून घे. तुजे चाकरणीक सर्गीची दारां उगड आनी आमी ह्या संवसारांत अजून आसाव ती बाबडताच्या उतरांनी एकामेकाक बुजोवन दिवचें कर. अशें जेजू सवें पावूं तुजे सांगाताक आनी आमचे भयणी बरोबर आमी सगळीं
सदांकाल जिवं क्रिस्त आमच्या सोमये वरवीं आमेन. देवदूत तुका वैकुंठांत घेवन व्हरून तुज्या येण्या वेळी रोख साक्षी तुका स्वागत करून आनी सुर्गींच्या जेरुजालेच्या शारांत व्हरून पावूं. बाबा पडिनो आमी आमचें दूख तुज्या दोगांय पुतांक जॉन आनी कॉन्सी आनी सुन्यांक मारिया आनी सलिटा तशेंच नात्रांक आमी दूर प्रकट करता. एके आवयचें दूख कोणाच्यान सावरूंक जायना. एक आवय खूब कुस्टवता, आपल्या भुरग्यांक वयर काडटा. सेबास्तियान आयड हे बावडताची वस्तुरी कुमियांक घेतली तेन्ना व्हडा बावडत्यान घेतली. बरें जिवीत तेणें सांडलें, भुरग्यांक बरी तरेन वाडयलीं. सुर्गीचें राज तिका फावो जावंक किरीत मागलां. आमी आतां पुरसांव करून शिमितुरीन वेतल्या. काशांव भायर आदरार धांपतल्या. भायर काडया.
आमची भयणीक ह्या जिवितांतली आपणा सरशी देवान आपयली देखून मातयेची केल्ली तेची कूड आमी मातयेक लायता. पूण मेल्ल्यांतलो प्रथम जिवन जाल्लो जेजू आमची विनाशी कूड आपले कुडी सारकी अविनाशी करतलो. देखून आमची भयणीक समयाचे आधीन करुया. समय आपले शांतीन तिका वेंगो आनी निमाणे दिसाक तिची कूड पुनः जीवन करूं. आमच्या भयणी पासत आमच्या सौम्य जेजू क्रिस्ता लागीं आमी प्रार्थुया. ताणें म्हळें हांव पुनः जीवनपण आनी जिवीत. म्हाका स्वत मानता तो मरतूय जाल्यार जियेतलो आनी म्हजे थंय जियेता आनी म्हाका स्वत मानता तो सासनांक मरचो ना. लाजराच्या फणार तूं रडलोय सुमिया, आमची दुखां पुसून काड. तुवें मेल्ल्याक जिवन केल्याय आमचे भयणीक सासणीक जिवीत दी. आपले पाप रडटल्या चोराक तुवें सोर्ग बसयलोय, आमची भयणीक तुज्या राज्यांत घे. आमची भयणीक पवित्र स्नाना वरवीं नितळ केली आनी पवित्र तेलान तिचेर मोर मारली. तुझ्या भगिवंताच्या जम्यान तिका एकठांय. आमची भयणीक तुझ्या कुडी ओतम्या रोगताच्या पवित्र जेवणान पोसली. तिका तुझ्या सर्गींच्या जेवणाक बसय. आमच्या भयणीच्या मरणा वरवीं आमी दुखेस्त जाल्या. बाबडताचे बुजवणेन आनी सासणीक जिविताच्या बोरवशान आमकां धीर दी. आनीक पावटी जेजून मागणें शिकयल्या ती करुया. जायते पावटी तिणें तेच करून हें मागणें केलें. सर्गीचें राज तुका जावंक मागया. आमच्या आमचे सुर्गींच्या आवयक उलो करुया. सर्वेस्प्र आमी तुजे लागीं प्रार्थना. तुजे मेल्ले चाकरणीची काकलूट कर. आपले मा करण्याची शिक्षा तिका दिवं नाका, कित्याक तुजी खुशी पाळूंक तिका मन आसलें. खऱ्या बाबडतान तिका बाबडत्यान ताय एकवटायली. तेच परी तुजे काकुटीन सर्गीच्या देवदूतांच्या वरान तिका स्वागत मेळूं. क्रिस्त आमच्या समय वरवीं सासनाचो विसव सर्वेस्प्र तिका लाभय. गायन करुया. दयाळ बाबा तुझे तुवे